मंत्रीपद सगळ्यांक दिल्लेलें आसा आणि भंडारी समाजान कालच अशोक नायकान हांगा भंडारीचें नेतृत्व करचे खातीर तुमकां दिवचें म्हटलें. स्थानीक हांगासले जे भंडारी समाजाचे नेते आसात ते म्हणटात की दिवचें म्हणून. एकंदरीत कितें सिच्युएशन आणि जर तुमचे कडेन जर दिलें जाल्यार तुमी ते पद घेवन किंवा मंत्रीपद घेवन फुडें कशें कितें वतले? सगळ्यात पयलीं म्हणजे 40 आमदार जे असेंब्लीन 40 मंत्री जावपाक केन्नाय इच्छुक आसतले आनी कामूय करपाक इच्छुक. जर म्हाका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार डेफिनेटली ती जबाबदारी घेवपाक हांव केपेबल आसा अशें म्हाका दिसता आनी आमच्या स्थानिकांकूय हांगासर दिसता. सो ह्या विशयाचेर चड वडया नाका, कित्याक डिसिजन आहा ते पार्टी आमची MGP आनी BJP गव्हर्मेंट अलायन्साक आतां गव्हर्मेंट फॉर्म केला ते डिसिजन्स कितें ते घेतले. पूण ड्यू रिस्पेक्ट टू आमच्या अध्यक्ष भंडारी समाजाचे अशोक नायकाक की तांकां दिसलें, आख्ख्या समाजाक दिसलें की खंय तरी म्हाका तो स्थान मेळचो आनी तेंच्यांनी पुढाकार घेतलो. खरेंच तांकां धन्यवाद म्हणटा की हांव असो केपेबल कहो तांकां दिसलो कसो. पूण आमचो सिनियर लिडर आहा सुदीन ढवळीकर, आतां ताका बायपास करून म्हाका काय करूंक मेळूंक शकना, कित्याक पार्टी आहा, सिनियर लिडर्स आहा. जर तांकां दिसलें पार्टीक आनी सिनियर लिडरांक दिसलें जर हांव केपेबल आसा आनी ती जबाबदारी म्हाजेर दिवंक सोदतात जाल्यार हांव घेवपाक ती रेडी आसा. तुमच्या भितर अशें वाद जातलो अशें दिसना? ना केन्नाच जावचो ना. तो म्हाजो व्हडलो भाव कसो. सगळे जे आमी आहा ते दोगूय एकामेकाक उलोवन आतापर्यंत MG चलयली त्यांनी आपलो घरगुतीच केला ते आणि अशें आसतना तुका तो दितलो अशें दिसता? पळय, तेणी दिवप ना दिवप ह्यो वेगळो विशय आहा. हांव फोकस केला म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करपाक आनी जे काम करपाक आमी सुरवातूय केल्ली आसा. डेव्हलपमेंट जे उरला ते फुडें व्हरतात. आतां फुडें कितें पद आनी स्थान दिवपाचें आनी घेवपाचें ते सरकार ठरयतलो आनी पार्टी ठरयतलो. माझो एक प्रश्न आहा तुमकां समज आता सध्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमच्या फेवरान आहा, तुमकां मंत्रीपद दितले त्या बदल्याक तुमकां भाजपान घेवपाचो एक आहे ती रणनीती सुरू आसा अशें आयकूंक येता. हे काय खरें आसतलें? क्लियर करता, हांव बाय इलेक्शनाक परत एकदा इलेक्शन करपाक रेडी ना. हांव जो इलेक्ट जाला हांगासरूच रावतलो आनी काम करतलो जो पर्यंत काय सिच्युएशन एंटायर ऑल ओव्हर गोवा जायना तो पर्यंत. पण जीत आरोलकराक इच्छा ना काय ताका मंत्रीपद मेळचें म्हणून? हांवें ते सांगला मरे, 40 आमदार आहा तांकां सगळ्यांक इच्छा आहा, कोणाक ना अशी आहा.